आमचे गोंय हे टुरिजम डेस्टिनेशन पर्यटन स्थळ म्हणून वळखलं जाता आख्ख्या देशाक आख्ख्या वर्ल्डाक. आनी त्याच प्रमाणे हो गोंयचो एक अत्यंत म्हत्वाचो बीच काणकोण तालुक्याचो गाजीबाग बीच. ह्या गाजीबाग बीचार खुबशे असे पर्यटक येतात देशी विदेशी आनी ते चड प्रिफर कित्याक करता हांगा एक गाजीबागचो एक बीच बरो क्लीन बीच म्हण. तुमकां खबर आसतलें फाटल्या दिसा इन गोवाचे आमचे रिपोर्टर लोकल रिपोर्टर विशांत प्रभगांवकरान हांगचो एक रिपोर्ट केल्लो आनी इतलो निवळ ते दिसतालो बीच खरोच सारको म्हणजे गोंयच्या बिचाच्या रँकिंगाक लागपा सारको आसलो. पण आज हांव थंय अशी सहज भेट दिवपाक गेल्लो म्हणजे अशें पळोवपा खातीर कित्याक थंय म्हाजी खुबशी म्हाका लोकांले हें आसले विनंती आसले थंय सॉयल इरोजन जाता वेळ आसा पळय ती शोर आसा कट जायत आसा केल्यार मुद्दाम पळोवपाक गेला. थंय पळोवपाक परिस्थिती पळयल्यार भयानक परिस्थिती. जो रेंवेचो लेयर आसा रेंवे लेयर थंय कांय दिश्टी पडना फक्त कचरो मागीर टुरिजमान स्पेशली कचराचो लेयर थंय हाडून घातलें काय अशें म्हाका दिसता दुबाव अशें म्हणजे हो डंपींग हें प्लेस केलें काय म्हण. पण आतां तांकां थंय पळोवन मागीर हांव मुखार आयलो पयल्या तांचे स्टाफाक मेळ्ळो हांकां लोकल ते आसा पळय. आज टुरिजमान हांव एक वेगळी एजन्सी अपॉयंट केल्ली आसा करोडांनी पयशे दिवन KCIC म्हण. कित्याक हे आमचे सगळे गोंयचे बीच जावं प्रामुख्यान काणकोणचे सगळे बीच ते क्लीन दवरपाक हे टुरिस्टांक येयल्यार कसलोच त्रास जावपा नाच पण आज ह्या बिचाची परिस्थिती भयानक महाभयानक. तुवें आतां रिकॉर्डिंग केल्लें आसतलें थंयचे बिचाचें तुका प्रत्यक्षान तुवें पळयल्लें आसा कितें आसा तें. तेजें कारण म्हळ्यार हांवें तें विचारलें बाबा बीच असो कित्याक क्लीन ना तेमी सांगपा लागले आमगे स्टाफ लोकल आमचे हांगा कामां आसा ते क्लीन बीच क्लिनिंगाक तांकां ब्रेक दिला म्हण. अरे तुमकां कोणी ब्रेक दिवपा लायला? टुरिजमाक कॉन्ट्रॅक्टर आसा पावसान ब्रेक दिवप आनी गिमाकच काम करप. तुमकां 12 म्हयने न्ही तो कॉन्ट्रॅक्ट. तुमची ड्युटी कितें? बाबा समज ते समज करना टुरिजमाचे डायरेक्टर कितें जाला न्हिदलात ऑफिसर न्हिदलात तेची ड्युटी न्ही हांगा येवन पळोवप मॉनिटरींग करप. आतां ह्या परिस्थितीक तांकां ब्रेक दिला आनी हे लोकल हांगचे लोक म्हणजे दिसावड्या खातीर कितें काम करून खावपी आज तेजे बेकार जावन तेंची घरा कडची परिस्थिती वायट जाल्ली आसा. तांकां भुरगीं आसात तेंचे घोव आसात तेंचे बाकी भाव बापूय आसात तेजे तेमी कशें करून तेमी जगप. कोविडांत 2-3 वर्सां लोकांक जाम केल्लो आसा. आज तेजी भुरगीं शिकतात शिक्षणा खातीर तांकां आतां म्हयन्या कितलेशे पयशे पडटा तांकां पगार कितें सारको तो पोटार मेजपाक. बीच आंदोलन करपाची तयारी आसा. शुअर ज्या जाग्यार पळय आमी पळय आमचे भाशेन आमी पयलीं साम दाम दंड भेदभाव त्या वतीन वयतात. आमी पयलींच एग्रेसीव जायना पगलीच आक्रोश करनात. जेंका पळय भाशा कळटा पळय एकदां कळना त्या भाशेन आमी सांगतात. आतां ह्या लोकांक बी आमकां समज आतां सांगपा त्या भाशेन सांगला समज ती भाशा समजना दुसरे भाशेन आमी सांगतले आमगे जनसेना स्टायलीन. पोरू तुफानाक दर्यावेळे सगळे रूख पडिल्ले सुरीचे रूख आनी ते वर्स जालें अजून म्हळ्यार काडले ना. हांव म्हणटा हो बीच पळय तो टुरिजम अंडर येता सेकेंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा अंडर येता. ही दोनूय खातीं सरकारा लागून आसतात. ह्या हांकां येणावळ आसता. आज फॉरेस्टार इन्कम आसा टुरिजमा इन्कम आसा तरी काय आसतना आज आमगेले कितलेशे साबा टुरिस्ट येतात. ह्या झाडांतल्यान पांय कशें करून चलतले ते प्रत्येक मागीर 1 मिटराचेर 2-2 मिटराचेर हांगा झाडां पडले आसात. ते काडप कोणी मॉनिटरींग करप ह्या टुरिजमाक करप न्ही ह्या फॉरेस्टान करप न्ही. कोणी गरीब मनशान कितें आपल्या खातीर वा कितें बारीक झाडांचो कितें फानी म्हळ्यार धांवन येतात धरपाक आनी ह्या पण आसा लोकांक त्रास जाता टुरिस्टांक त्रास जाता ते तुमच्या काडपाक तुमकां टायम ना. समज तुमच्यान जायना तुमी सोडा मरे बरे लोक येवून दी थंय. नांव कितें तुमगेलें? नांव कितें? म्हाजें नांव नरेंद्र पागी. कितले वर्स जाली काम करता? हांव ह्या दृश्टी कंपनीसान कामां लागलां आनी म्हाजी पयलीं ही दुसरी कंपनी आसली ती ही सगळी बाकीची आसा ती 15 वर्सांनी काम करता. आनी जेन्ना दृश्टीन घेतली तेन्ना म्हाका लोडर म्हण आपयल्लो कामाक गाडयेर वचपाक. आनी तो लोडर म्हण आतां ह्या KCICन लोडर म्हण कॅन्सील केलो आनी बेश्टो लोकल हें म्हण दवरलो पगार दिला तुमकां? पगार आमकां 26 दिसांचे 8,600 रुपया पगार येता. आनी पयलीं कितले मेळटालो? पयलीं आमकां 9,000 चिल्लर येतालो 9,000-9,000. सुटी बी आसताल्यो? विकली ऑफ मेळटाले लीव मेळटाली 20 दिसां एक लीव मेळटाली 20 आतां? दिसांनी. आनी आतां गव्हर्मेंट हॉलिडे आसल्यार डबल पेमेंट दिताले 350 रुपया जाल्यार 700 रुपया दिताले. आनी आतां आमकां कांयच फॅसिलिटी ना. एक फर्स्ट एड ना कांयच ना. दुसरें म्हळ्यार लीव ना. 20 दिसान ती दृश्टी कंपनी आसतना आमकां 20 दिसांनी एक दीस लीव दिताले. बरो ना जाल्यार आमकां कांयच फॅसिलिटी ना. आतां आमकां ह्या कंपनीन गेल्या त्या वर्साक ब्रेक दिल्लो आमी फाटणे वचून इश्यू करून येयल्ले आनी आतां परत ह्या बिचार बीन थळपण बिचार दोनूय बिचार आमकां एक म्हयनो ब्रेक दिला. पण आतां आमी चवथी एका कितें